Page 3, A6, देव आमचो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी भोय. जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू वसोगी आमी सगळी देवा उतर आयकता तेन्ना आमी जेजू वसोगी देवा उतर आयकता तेन्ना आमी जेजू वसोगी. देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. आयज आमी देवा कारगां दिता. हे मीस पेटयलेले आसा फेली पिंटो पासत आनी सर्जरी सक्सेसफूल जाला म्हणून दिनवासनी लिंडाची आनी एक फॅमिली केरलाची ती आपले पर्सनल इंतेसांव आसा ते धरून ह्या मिसान वांटो घेतना आतां आमी देवाक आर्गां दिवया. तुमची खाजगी मागणी इंतेसांव आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. भयणीन भावनो, आमी देवाक आर्गां दिवया. कित्याक देवान जेजू सगळें आमचे पासत कितलें केलेलें आसा आनी जेजून आमकां आमच्या पातकांतली सुटका दिलेली आसा. पूण खूब पाटी आमी ताका हाजीर आसना आनी हाका लागून हें ताचें देणें म्हणजे पातकांतली सुटका आनी ताच्या कृपेन बरोवन आमचें जिवीत सारूंक ही ताणें हें देणें ताणें आमकां फावो केल्लें आसा. पूण तें आमचें सगळें पूर्ण जावंक ना. कित्याक आमी आमचीं पातकां कबूल करिना, पातकानूच रावता. ह्या वेळार ही संदी घेवया आनी काळजान थावन जें आमचें सगळें पातक आसा तें आमी कबूल करून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोडपदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोडपदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मागता. आमची मागणी दोयन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयता तें करच्याक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. हिब्रावाक बरयलेल्या चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, आमी उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान देवदूताच्या आदीन करूंक ना. एके सुवातेर कोणें अशें बरयलां, मनीस कोण गा, तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण, तुवें ताची परवा कोच्याक. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सोकला दवरला. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घाल्या आनी सगल्यो वस्तू तुवें तांच्या पांया तळा घाल्यो. सगल्यो वस्तू ताच्या पांया तळा घाल्यो जाल्यार ताचे काल घाली नासतना कांयच एक दवरूंक ना. खरें म्हणल्यार
सगल्यो वस्तू ताच्या खाला आसात म्हूण आमी आजून पळयना. पूण देवदूतान वोन मातसो ल्हान जालोल्याक म्हणगे जेजूक ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेन आनी पोरजोळान भरलेलो आमी पळयता. देवाच्या उदार कुशे प्रमाणे ताणें सगल्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगल्या वस्तूचो उरूम आनी शेवट जायत्या पुतादुवांक वैभवाक व्हरूंक सोदतालो देखून तारणाच्या वाटेन ताका चलयतल्या फुडाऱ्यांक ताणें पयलो कोश्टां वरवीं समोर पूण करूंक जाय आसलो. कारण पवित्र कोत्ता तो आनी पवित्र जाता ती एकाच मुळांतान उपजतात. ह्याच खातीर तांकां आपली भाव भयणी म्हणूंक तो लोजेना देखून तो अशें म्हणटा, म्हज्या भाव भयणीक मदें तुजें नांव परगट कोत्तलो. ताची जमात बोत्ता तेन्ना सोबे मजा तुका वाखाणटलो. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो. तुज्या हाताच्या रत्नाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिल्या. सगळीं म्हणुया, तुज्या हाताच्या रत्नाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. सोरेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें. मनीस कोण गा, तुवें ताचो उगडास करच्याक. आदामाचो पूत कोण, तुवें ताची परवा करच्याक. जबाब, तुज्या हाताच्या रत्नाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घाल्याय. तुज्या हाताच्या रत्नाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तोळा दवरलाय. जबाब, तुज्या हाताच्या रत्नाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यान येणा तेणा उपततलीं. वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतलीं. दोर्यांतली मासली सगळ्यांत ताच्या अधीन केलाय. जबाब, तुज्या हाताच्या रत्नाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. उदकाराक सगळे उबी रावचे. सोरेस्पराक जोय जोय देवाचें उतोरय आणून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय, बोगत देवाचें उतर कशें सोरेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजू आनी ताचे शिस कफरनामा पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकवणे वयरशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजरेच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बोस करून आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भोक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फोडफोडून आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकवणी आनी अधिकारान दिलोली
मेळ्या आत्म्यांक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात आनी रोखडेंच गालिलियाच्या आख्या प्रांतान ताचें नांव गाजलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. भयणीनान भावनो, लोक पळय कितें म्हणटा पळय तो जेजू विशयी, तो अधिकारान उलयता आनी ही विस्मितां कोत्ता. मेळ्या आत्म्यांक पर्यंत तो हुकूम घालता आनी ते भायर सोदतात. कशें जालें? जेजू शिकवण दितालो आनी ती म्हणूंक लागली ही शिकवण वेगळीच आमच्या जे फारीचे अधिकारी आसात तांचे भाशेन न्हय. तो दुसरेच भाशेन आमकां शिकवण दिता. आमची काळजां सारको तो भितरल्यान तोखता आनी आमकां कितें तरी जाता भितरल्यान आमकां सगळें समजून येता. कित्याक लागून? कित्याक तो सगळें जाण आसलेलो आनी कशे भाशेन आमकां शिकवण दिवन आमची चिंतना भावना देवाचे येवजणे वयर दवरून ते भाशेन ते आमचें जिवीत सारूंक तो तांकां शिकवण दितालो. आनी हे परी जायना जालें की ना, मागीर भितर जे मेळ्ळे आत्मे आसात आमचे मदें ते बोब मारतात. आमी तेच भाशेन जेजूक उलो मारूंक जाय आनी जेजू आमचो उलो आयकता आनी आमकां त्या पातकांतली त्या मेळ्या आत्म्यांतली सुटका दिता. आनी हें अशें घडलेलें आसा कितल्याचशे जाणांच्या जिवितान. पूण हें कित्याक लागून जालें? कित्याक जेजूक देवान धाडलो. आमच्या सारकेलो तो आसलोलो, पूण ताणें कितें केलें? आमच्या सारकेलो आसोन पातकान तो पडोंक ना, पूण सदांच देवाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत चाललें आनी हाचो परिणाम ताका मरण फावो जालें. पूण मेलो कित्याक लागून? कित्याक पातक आमकां मरण हाडटा आनी हें मरण ताणें आपणाचेर घेवन आमकां मरणांतली सुटका दिल्ली आसा आनी पातकांतली. पूण हें जें ताणें देणें दिल्लें आसा हांवें तुमकां सांगलां तें आमी आपणावंक जाय. कित्याक सगळें ताचें सोबें आसा आनी सगळें ताचे पासत आसा. आमी आमचे पासत न्हय, आमी देवा पासत जियोंक जाय. जियेता आमी पूण पूर्णपणी न्हय. भितरल्यान मातशें कितें ना कितें आमचे वतीनूच आमी दवरता आनी ताका लागून मागीर ताचो परिणाम आमचेर जाता आनी मागीर पातोक आमकां कंट्रोल करूंक लागता. आमी सगळीं बरीं मनशां, सगळें बरें करूंक जाय आमकां, पूण सट करून चिंतनांनी उतरांनी खोर्ल्यांनी आमी बरें करचें आसतना वायट करता आनी तें मागीर आमकां बरें पडना. दुसऱ्यांकूय आमी दुखयता, तांकां दुखयलें की ना आमकांय तें बरें लागना आनी आमकांय तेच भशेन पातकान पडोन जियोवचें पडटा. तातूंतली सुटका ताणें दिलेली आसा. ताका लागून सदांच जेजूक आमी भितरल्यान हाजीर जावया आनी भितरल्यान सान हें भायर काडया. नाजाल्यार भितरलें पळय आहा तेंच उरता, वयल्या वयरूच जियेता आमी. ना, भितरल्यान आमी जियोंक जाय. म्हणटच हे भशेन खूब जाणां आमी जियेता. पूण आयज तुमकां एका सांताचें जिवीत सांगता. तो हिंच्या शेकड्यान जियेलो. 628 ह्या वर्सा ताचो जल्म जालो. तो बरो व्हडल्या घराण्यांतलो आसलो, पूण हिचोल्लो इंग्लंड ते सायडींतलो, नॉर्थुंब्रिया म्हणटा पळय त्या शारांतलो. तो एक पाटी म्हणना हितूं एका सांता बरोबर रोमांक गेलो आनी रोमांक गेल्या उपरांत थंयसर ताणें सगळें अणभवलें. काय बरें सगळें चलता थंयसर. ते दोगूय जाण पोत्तून विनिफ्रेड म्हणटा पळय ताचे बरोबर तो पोत्तून आयलो आनी थंयसर ताणें सगळें म्हणना हितूं रोमी आतां रीत पळय आसा आमची रीत आतां ही मीस भेटोवपाची ती पोत्तून थंयसर हाडून इंग्लंडाक ताणें ती स्टार्ट केली. म्हणटच थंयसर ते आयर्लंड पळय आहा थंयसरलें ते हाडटालेत आनी थंयसरली म्हणना हितूं रीत आसलेली ही ताणें बदलली. ताणें केली ती आनी दोगांयनी. 12 वर्सां जाता म्हणटच तो पोत्तून रोमाक आयलो. रोमाक आयल्या उपरांत ताच्या भितर काळीज कितें जालें आनी परिवर्तन जालें. तो फ्रांसाक गेलो आनी थंयसर ताणें लेरिन्स म्हणटा पळय थंयसर तो मोटवाशी संस्थेन बेनेडिक्टीन मॉनेस्ट्रीन मोटवाशान ताणें प्रवेश घेतलो. थंयसर आसतना खूब प्रगती केली
अध्यात्मीक ताका आनी एकल्याक दोगांयकूय धाडले पापसाहेबान पोत्तून कॅन्टरबरी म्हणटा पळय थिंचोर आनी थिंचोर एकलो आर्च बिशप निवडून आयलो ताका तुमी एसिस्ट करत म्हणून सांगलें. थिंचोर आसतना इंग्लंडाक कॅन्टरबरी ताका एक म्हत्वाचो अधिकारी केलो सेंट पिटर्स इन कॅन्टरबरी म्हणून थिंचोर आसतना ताका आनिकूय उर्बा आयली आनी आनिकूय ताणें मोटां स्टार्ट केली. एक म्हणटा तें वियमोत आनी लॅरेन्स आनी एक जारो म्हणटा पळय थिंचोर आनी थिंचोर ताणें इतलें खूब हें केलें की तो पोत्तून रोमांक येतालो सगळें थिंचोरलीं पुस्तकां वाचतकां घेवन पोत्तून थिंचोर वचोन ताणें खूब प्रगती ह्या मोठांनी केली. आनी जशे भाशेन मोठांनी कांतार कोत्तात रोमांक सावन ताणें एका प्रमुख कांतोरिस्ताक थिंचोर व्हेलो आनी हे भाशेन कांतार थिंचोर मोठांनी ते भाशेन जावंक लागलें. ताणें आनिकूय प्रगती केली. कितें केलें ह्यो इगोर्ज्यो पळय आसा थिंचोर इंग्लंडाक त्यो फातराच्यो बांदूंक लागलो आनी फ्रांसाच्या कामगारांक थिंचोर व्हेले ताणें. जनेलां आमचीं पिंतारलेलीं नासतात पूण ताणें तें थिंचोर इंट्रोड्यूस केलें. इंच्या वर्सा 670 ते वर्सा अशें जालें. पूण ते भाशेन ताणें खूब प्रगती ते इगोर्जे पासून केलें. हांव कितें म्हणूंक सोदतां तुमकां आमकांय त्यो निवडटा आनी आमी खूब आमच्या घरादारांनी बरें कोत्ता. कसलें बरें कोत्ता बऱ्यो वस्तू दुसरे वेलांकनी केरला सावन वो दुसऱ्या जाग्याचेर वचोन आमी ह्यो वस्तू हाडटा आनी आमची घरां बरे भाशेन नेटायता. तर देव आमकां हे भाशेन मदत करता. पूण ताचे शेवट कसो जालो तो सारको धरून आयलो पूण धरल्या उपरांत पर्यंत ताणें आपली भक्ती सोडूंक ना. हे भाशेन खूब पाटी आमकां बरीं मनशां वायट सोंसचें पडटा आनी हातून आमी जेजू सारकीं जाता. जेजूय बरो आसलेलो पूण ताणें आमचें सगळें पातोक आपणाचेर घेतलें आनी हे परी तातूंत तो म्हणना हितून पूर्ण सामील जालो आनी आमचे पासत जेजून आमकां सुटका दिली. हे भाशेन आमकांय तो ही संदी दिता. ताचे बरोबर संवसाराची सुटका आतांच्या काळार करपाक. तर तुमी भिवूं नाकात. जेन्ना आमचेर वायट कोसळटा आमी बरीं मनशां तेन्ना जाणो जायात आमी जेजू सारकीं अदीक जाता. तर ही कृपा त्या वेळार आमकां मेळच्याक सगळें जेजू सवें सोंसूंक आनी दुसऱ्यांच्या म्हणजे परिवर्तना पासत वावरूंक आमी ताचे भाशेन ताका सदांच हाजीर जावया. आमचे आत अशें उमटेन दवरया. आतां दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यां येता ताका आमी हाजीर जावया. आमचे भितर हात दितलें ताचेर धरून ताणें आमकां सुटका दिल्ली आसा ती सुटका आमी आतां आपणावया. ही सगळीं चिंतना भावना नाका जाल्ली आहा ती आमकां कंट्रोल करतात. ती जेजूच्या ताब्यांत केली म्हणटच जेजू ताचेर ताबो दवरतलो आनी आमकां तातूंतली सुटका मेळटली. आमी बरें पळय तें करूंक लागतले हांव आनी हे भाशेन जेजू सारकीं देवाचीं भुरगीं आमी जातले हांव. हें सगळें आमी मागतना जीं आयचीं इंतेसां आसात तांकां सगळ्यांक दवरया. आनी आमचे बरोबर फादर जोझफ फेर्नांडीस तो पालोटी पाद्री मिसावांत धामांच्या वावुरता. खूब त्रास आसा तांकां पूण तो आपले माय पासत घरा येयलेलो आसा आनी मायेचो परामर्श करता ह्या दिसांनी. एकलोच चेडो तिचो पूण ताणें सगळें जेजू पासत सोडलेलें आसा. ताचे पासत मागतना ही सगळीं आमचीं इंतेसां आसा तीं देवा फुडें मांडया आनी आतां आमी संवसारा पासतूय मागया. सोरपोदेदर आनी काकळुत्सरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ह्या उचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक ही एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
C38 to God's Papa, page 44. स्वीकार कर आत्म बसे तू समय बरकत करू शुकम सगळ्यांक दिवून तुकाच बापा सोर मोशे दिता तुका एकाने तुकाच बापा सोर मोशे तुझेच देखून काशिले. म्हजे भणीन आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, तुज्या भुरग्यांची बेटवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भोक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमची खाळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परांत बात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदिदार आनी सशनाच्या देवा, सोरकालीन सोरताय हो आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सुर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तूं मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरो वासो मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दौरूम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवलें आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटांत आमी आसां, ताका एकवटोन सगलीं आमची इंतेसां मागणी आसात ती मनांत आनी काळजांत दवरया. आनी जाणी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांकां सगल्यांक आमचे सोवें धरून जेजू सोवें आतां बरोबर बापाक म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशें उतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राव सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दवरून दितांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कृशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 60, D24. Kalis moje tu correcta. Kalis moje tu correcta. Jesus. Kalsan moja, ashin tuka, shivung rata, bago yasha, taka moja, ashin tuka, shivung rata, bago yasha.
जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटोत दोळे धांपया आनी जेजू सोबे हो वेळ सारया. ताचे कृपेन आमी आतां आसा. ह्या कृपेचो फळ आमकां लाभच्याक सगळे आमी ताका समोर पिलेले आसा. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुरपोदेदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी कोत्तां तें सगलें तुका मानो. हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवें आनी आसूं. सुरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडपकार. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगे लोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेंत बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. F18 सांगातान चलुया, पेज 94. Ye Devo